गोवा गव्हर्नमेंट येता ते गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन एंटी कन्वर्जन बिल इंट्रोड्यूस करपाक सोदता. हांवें जेन्ना हाजेर थोडी स्टडी केली तेन्ना म्हाका एक गोष्ट कळून आयली की गोवा गव्हर्नमेंटान जे इन्फॉर्मेशन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक दिलां ऑन 12 जुलय 2022 ते आमकां अशें सांगता की फक्त 2 केसी रजिस्टर जाल्या इन गोवा फ्रॉम 2012 टिल 15th June 2022 एट म्हापसा पोलीस स्टेशन फॉर रिलिजियस कन्वर्जन और फोर्स रिलिजियस कन्वर्जन्स. आणि हातून गव्हर्नमेंटान स्वताच सांगला की गोयची कम्युनल हार्मनी आणि लॉ अँड ऑर्डर इज वेल इन कंट्रोल म्हणून. आणि एक एलिग्यूचे उत्तर जे गव्हर्नमेंटान दिला ऑन 9th March 2026 फॉर द केसीस बुक फॉर रिलिजियस कन्वर्जन और फोर्स रिलिजियस कन्वर्जन फ्रॉम 2021 टू 2025 ते आमकां अशें सांगता की 2021 एकूय केस बुक जाल्ली ना, 2022 2 केसी बुक जाल्ल्यो आसा, 2023 2 केसी बुक जाल्ल्यो आसा, 2024 आणि 2025 एकूय केस बुक जाल्ली ना. आता हातून एक गोष्ट क्लियर जाता की गोवन्स रिमेन इन कम्युनल हार्मनी रिस्पेक्टिंग इच अदर्स फेथ. हायकोर्टानूय ज्यो केसी फायल जाल्ल्यो ऑन रिलिजियस कन्वर्जन, हायकोर्टान त्योय केसी भायर मारल्यो, कॉश केल्यो. आता इतले सगळे आसून पासून सरकाराक हे नवे बिल इंट्रोड्यूस करपाची कसली गरज आसा ती म्हाका समजना. गोंयांत सध्या आमकां खरी गरज आसा म्हणटा ती स्ट्रिंजंट लॉज हाडपाची, स्ट्रिक्ट लॉज हाडपाचे. हे जे आमचे सुंदर गोंय जे हळूहळू कन्वर्ट जायत आसा इंटू रेप्स, मर्डर्स, करप्शन, क्रायम, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, कझिनो डेस्टिनेशनान, हाजेर गव्हर्नमेंटान खरें म्हळ्यार बेगीनच्या बेगीन स्ट्रिक्ट आनी स्ट्रिंजंट रुल्स आनी लॉज हाडपाची गरज आसा. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, युनिटी इन डायव्हर्सिटी ही आमची गोंयची अस्मिताय आणि कम्युनल हार्मनी इज आयडेंटिटी ऑफ गोवा. हे सगळ्यांनी याद धरपाक जाय.